नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सरकाराक बुद्ध शिकोवंक 5 राज्यांनी वेंचणुकेन करतलो प्रचार अण्णाची घोशणा. भलायकी इबाडिल्ल्यान उपास फाटी. 30 तारखेसावन आंदोलन दिल्ली. जेल भरो ना. लोकपाल बिरेस्तारा राज्यसभेंत. भाजपा मोगोच्यो युती खातीर चल्ल्यात नेटान वाटाघाटी. मोगोचे केंद्रीय समितीचे बसकेंत चर्चा. चड करून फुडल्या 1-2 दिसां भितर राष्ट्रवादी सोडून वतलो गोवा विकास पक्षान मिकीची घोशणा. काँग्रेसीचे 9 उमेदवार निश्चित. 9 मतदारसंघांतल्यान काँग्रेस तिकेटी खातीर दरेकी एकच अर्ज. 15 जानेर म्हणल्यार काँग्रेसीची पयली वळेरी जाहीर. शुक्रारा वेंचणूक समितीची बसका. आनी खेळामार आय लिगांत चर्चिल ब्रदर्सान स्पोर्टिंगाक मारले 5-0 गोलांनी. धेंपोन मारले HLाक 3-0. धेंपो आनी चर्चिलान आय लिगांत सांबाळ्यो आपापल्यो सुवाती. आतां खबरो विस्तारान. फ्राक लोकपाल हाडून लोकांचो विश्वासघात करपी सरकाराक बुद्ध शिकयतले जाल्यार वेंचणुकेंतल्यानच जाप दिवची पडटली. 5 राज्यांतल्या वेंचणुकांनी विरोधी राजकारण्या आड प्रचार करपा खातीर आपूण स्वता भोंवतलो अशी घोशणा अण्णान तिडकी सरशी केल्या. भलायकी हुस्क्याची आशिल्ल्यान उपास सोडचो म्हूण दोतोर आनी टीम अण्णाचो दबाव आयिल्ल्यान उपास आनी जेल भरो फाटी घेतलो. 30 तारखेसावन दिल्ली आंदोलन जातलें. लोकपाल विधेयक बिरेस्तारा राज्यसभेंत येतलें. और अन्ना जी कांसन. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. अब ये 5 राज्यों में हम जाएंगे. 5 राज्यों के बाद जगाते रहेंगे लोगों को. अभी 2 साल बाकी है. 2 साल. 2 साल तक बीच बीच में देश में घूमते रहेंगे. और नेशनल इलेक्शन आएगा उस टाइम पूरे देश में जाएंगे. पूरे देश में लोगों को जगाएंगे. 30/1/2 को रामलीला मैदान में बैठूंगा. लेकिन आज जो दिखाई दे रहा सब चित्र वो विदारक है. संसद का चित्र बड़ा विदारक दिखाई दे रहा है. तो आगे के लिए हम यह तय करते हैं कि आज हमारा अनशन आज खत्म करेंगे. आज जेल भरो का जो बात थी वो थोड़ा सा अभी ठीक नहीं होगा. इसलिए अण्णाक फाटले 4-5 दीस 2 जोर आसा. तातूंत उपास धरिल्ल्यान ताची भलायकी इबाडत चल्ल्या. परिस्थिती हाताभायर वचची न्ही म्हूण दोतोरांनी ताचेर उपास सोडपा खातीर दबाव हाडलो. मात अण्णान विरोधक राजकारण्यांक वेंचणुकेंतल्यान जाप दिवपाचें थारायलां. 5 राज्यांनी वेंचणूक प्रचार कार्यावळ टीम अण्णा रोखडीच थारायतली अशें अण्णान सांगलें. 30 तारखेसावन अण्णा दिल्ली आंदोलन करतलो. मात सध्या जेल भरो जावचो ना. ते पयलीं दोतोरांनी मैदानाचेर येवन टीम अण्णा आनी ताचे समर्थकांक अण्णाचे भलायकी विशीं सांगलें आनी शिटकावणी दिली. His sodium is low, his chlorides are low, and in view of low standing blood pressure, evidences of dehydration, we strongly advise to discontinue fasting. We are worried that this may lead to kidney failure
गोंयांतय इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान अण्णाच्या आंदोलनाक तेंको चालूच दवरला. बुधवाराय आंदोलक आझाद मैदानाचेर उपासाक बशिल्ले. मंगळारा मडगांवाय अण्णाक तेंको दिवंक इंडिया अगेन्स्ट करप्शनान मोर्चो आनी सांजवेळा रॅली काडली. अण्णा हजारेच्या उपासाक तेंको दिवपा खातीर दिवचलकारांनी एका दिसाचो उपास दवरिल्लो. भारत स्वाभिमान, पतंजली योग समिती, पत्रकार संघ, पद्मनाभ संप्रदाय तशेंच रिक्षा चालक संघटनेन उपासाक तेंको दिलो. दिवचले शिवाजी मैदानाच्या कुशीक तांणी उपास धरलो. मतदाना वेळार हजर नाशिल्ल्या खासदारांक आतां काँग्रेसीन नोटीसी काडल्यात. हें विधेयक आतां बेरेस्तारा राज्यसभेंत येतलें. राष्ट्रपतीचे मान्यताये खातीर ताका एका दिसाचो कळाव लागलो. मात 245 वांगड्यांच्या राज्यसभेंत UPA कडेन फकत 100 खासदार आशिल्ल्यान थंय हें विधेयक पास जातलें हें निश्चित सांगूं नज. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. भाजपा आनी मगू पक्षा मदीं युती खातीर नेटान वाटाघाटी चल्ल्यात. काँग्रेसी कडेन वेंचणूक पूर्व युती करचे ना, उपरांत कितें तें पळोवया अशें मगून काँग्रेसीक स्पश्ट केलां. दुसरे वटेन चड करून फुडल्या 1-2 दिसां भितर राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून गोवा विकास पक्षान वतलो अशी घोशणा बाणावलेचो आमदार मिकी पाशिकोन केल्या. तर सांजे मगो पक्षाचे केंद्रीय समितीची बसका जाली. मगो पक्षान युती करची काय ना, युती करची काय जागा वाटप करचे, युती अथवा जागा वाटप करचे जाल्यार खंयच्या पक्षा कडेन ह्या गजालींचेर ह्या बसकेन चर्चा जाली. भाजपा, काँग्रेस अथवा प्रादेशीक पक्षा कडेन युती अशे 3 प्रस्ताव सध्या मोगो सामकार आसात. मात बसकेचो सूर पळयल्यार वारे भाजपा वाटेन व्हांवता अशें दिसता. समितीत डिस्कस करता तेंचे कडेन अधिकृत येवं ना काय. भाजपाक 34 जाल्यार मगो पक्षाक 6 सुवाती असो प्रस्ताव सध्या राजकीय गोपांतल्यान आयकूंक येता. 20 मतदारसंघांतल्यान मगोच्या उमेदवारी खातीर 23 अर्ज आयल्यात. काँग्रेसी कडेन वेंचणुके पयलीं युती जावची ना हें मगोन काँग्रेसीक स्पश्ट केलां अशें दिसता. काँग्रेसीक आमी युती करचे ना अशें स्पश्ट कळयल्लें आसा न्ही. निवडणुकी नंतर कितें तें आमी ठरयतले. बाणावलेचो राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो आमदार मिकी पाशिकोन चड करून फुडल्या 1-2 दिसांत राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडपाचें थारायलां. आपूण गोवा विकास पक्षान वतलो. त्या पक्षाची अध्यक्ष आपली बायल अशें मिकीन मिडियाक सांगलें. बुधवारा तो आल्तिनोचेर वेंचणूक अधिकाऱ्यांक मेळपाक आयिल्लो. गोवा विकास माझी बाय प्रेसिडेंट आहा मरे. हांव खंय वचूंक शकता. म्हजी फॅमिली भायर रावंक शकता. पोजिशन काय ना आतां म्हाका पळय आतां म्हजी हांव एक पक्षान आहा, म्हजी बायल एक पक्षान आहा सध्या. सो केन्ना तूं जॉइन जाता तो पक्ष? हांव नको. सी आय हॅव टू डिसायड. आय मे in 2 days time I might resign. I'm all set, okay, to come and give a good governance to the state of Goa. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कांदोळकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार आनी सुशांत पळ. काँग्रेसीचे 9 उमेदवार निश्चित जाल्यात. 9 मतदारसंघांतल्यान काँग्रेस तिकेटी खातीर दरेकी एकच अर्ज आयिल्ल्यान फक्त तेच दावेदार हें स्पश्ट आसा. काँग्रेसीची पयली उमेदवार वळेरी 15 जानेर म्हणल्यार जाहीर जातली. गोंयच्यान आयिल्ल्या अर्जांतल्यान संभाव्य उमेदवारांची वळेरी थारावपा खातीर प्रदेश काँग्रेस वेंचणूक समितीची 30 तारखेर बसका जातली. ही वळेरी दिल्ली स्क्रिनींग समिती कडेन वतली. मार्च म्हयन्यांत जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेस तिकीट मेळोवपा खातीर अर्ज करपाची मुजत मंगळारा सोंपली. 9 मतदारसंघांनी तिकेटी खातीर दरेकी एकूच अर्ज आयिल्ल्यान तांची तिकीट पक्की जाल्या. फोंडें गृहमंत्री रवी नायक, कळंगूट आग्नेल फेर्नांडीस, सांत आंद्रे फ्रांसीस सिल्वेर, कुमारजुंवे पांडुरंग मडकयकार, परये प्रतापसिंग राणे, शिरोडें सुभाष शिरोडकार, दाबोळी माविन गुदिनो, नुव्या आलेक्स सिकेर आनी वेळी फिलिप नेरी रॉड्रिग्स हांची तिकीट निश्चित जाल्या. ह्या 9 मतदारसंघांनी काँग्रेसीचो दरेकी एकूच अर्ज आयला. सुभाष शिरोडकार सोडलो जाल्यार हेर 8 जण सध्या काँग्रेसीचे आमदार आसात. आलेक्स सिकेर नुवे ह्या नव्या मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतलो. कांय मतदारसंघां खातीर 10, 11 आनी 14 अर्ज आयल्यात. वेंचणूक कमिटीची 30 डिसेंबराक बसका जावपाची आसा. ह्या बसकेंत ते अर्जांची छाननी करून 2 नाजाल्यार 3 जाणांची यादी करतले. सुधाकर रेड्डी ह्या बसके खातीर गोंयांत येवपाचे आसात. पयली यादी 15 जानेवारीक जाहीर जातली असो अदमास आसा. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.